संतोष बामणे देवळाचो अध्यक्ष आणि हे आमचे आता जमलेली देवळाची कमिटी सेक्रेटरी आसात, खजिनदार आसात. आमकां जेन्ना कळ्ळें, म्हाका सव्वा संक कितें तरी म्हाका फोन येयलो की देवळा कडेन उजो लागला म्हणून. तेन्ना हांव झप करून उठलो आनी येयलो पळोवपाक. तेच्या पयलीं ऑलरेडी 5:30 कितें तरी कोणी तरी उजो लायल्लो आयज सकाळी आनी तो गेल्लो. तेच्या उपरांत ती फायर ब्रिगेड येयली. लोकांनी हांगासर सगळे जमून फायर ब्रिगेड आफोवन पुलिशींक आफोवन सगळे पुलीस येवन पंचनामा करून बी सगळे गेल्ले आसात. आनी म्हाका उशिरा कळ्ळें आनी तें अशें जालां की कुणी लायला तो कळोंक ना. तो येयलो लायलो काय लागलो तोय कळोंक ना. ते पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसात आनी जे घडलां हें बरें न्हू आनी अशें हांगा घडचें न्हू. कित्याक ही देवळाची आमी स्पेस आनी आतां आमी अशें ठरयल्लें की हेच्या फुडें हांगा कोणाक गाडी लावन दिवचें ना. तेन्ना कुणी हे केला पळय हांकां सोदून काडचें आनी हेच्यावर एक्शन जावची हांव तेंच्या कडेन मागता. आनी हे अशें हांगासर जी अशें आसा की जे भायले म्हणजे बिराडाक रावता तेंची इन्क्वायरी जावची. कित्याक लागून घडलें, कोणाक लागून घडलें हें आमकां एग्जॅक्ट खबर ना. पण हे कुणी केला हेका इन्क्वायरी करून सगळो फुडचो प्रोसिजर करचो. खंय पडटा हे एकता नगर हावजींग बोर्ड म्हापसा. आमचे देवूळ जावन 25-30 वर्सां जाल्या. 25 वर्सां जावन गेली, केन्नाच जावंक ना. तेन्ना हे जे घडलां हें बरें न्हू. आमचे सगळे हांगासर सगळे वेवस्थीत जाता, पण हे सगळे जे केलां कोणी पळय ते सारकें न्हू. आनी हे आमच्या देवळाच्या प्लेसीन केलां. 2 गाडी जाल्या. 2 व्हिलर 2 टू व्हिलर गेल्ले आसात, तेकून आशिल्ले.